नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी ब्रार बुधवाराक गोंयांत बेकायदेशीर मायनिंगाचेर सोनिया गांधीन मागलो अहवाल. वातावरण तापलें. नेतृत्व बदलाचेर पक्षांत 2 गट. बुधवाराक खासा CLP. बेकायदेशीर मिना खणी करच्यो बंद, मात कायदेशीर खणींक हात लावचो न्हय. गोंयची अर्थवेवस्था आनी हजारांनी कुटुंबाच्या पोटा पाण्याचो उप्रासतलो प्रस्न. सामाजीक वावुरप्यांचें मत. पुलीस पिडपाक लागिल्ल्यान पर्वरेच्या तरणाट्याचेर आत्महत्येची पाळी. जीव दिवपाचो यत्न. पर्वरेचो पुलीस निरीक्षक देवेंद्र गाडाचेर आरोप. इंग्लिश माध्यमाक तेंको दिवपी पालक विद्यार्थ्यांनी 30 सप्टेंबराक वर्गाचेर घालचो बहिष्कार. फोर्सान मारलो उलो. अनुदानाचेर सरकार जाग माग करिना म्हूण फोर्साची शिटकावणी. फातोर्डेच्या नेहरू स्टेडियमाचेर फ्लड लायटी घालपाचो वावर अडलो तांत्रीक गजालींचेर. सल्लागार कंपनी फ्लड लायटीच्या डिझायनाचो करता अभ्यास. आता खबर विस्तारान. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी जगमीत सिंग ब्रार बुधवाराक गोंयांत येता. तातूंतच UPAच्यो अध्यक्ष सोनिया गांधीन गोंयच्या बेकायदेशीर मायनिंगाचेर सविस्तर अहवाल मागिल्ल्यान गोंयचें राजकीय वातावरण तापलां. दिल्लींतल्यान आयिल्ल्या खबरां प्रमाण काँग्रेसीच्या अध्यक्षान स्वता ह्या प्रकरणात लक्ष घालां. बुधवारा दनपारा कॅबिनेट बसका आसा जाल्यार सांजे ताकतिकेन CLPची बसका आपयिल्ल्यान तर्क वितर्क सुरू जाल्यात. ब्रार गोंयांत आसतना हें घडटा तेन्ना कितें जाय तें सांगूंक जायना. बेकायदेशीर मायनिंगा वेल्यान गोंयांत चडच बोवाळ जाल्ल्यान जगमीत सिंग ब्रार 2 दीस पयलींच गोंयांत पावता. तो 30 सप्टेंबराक येवपाचो आशिल्लो. राजेश पाटणेकाराक काँग्रेस पक्षांत घेवपा निमतान ताजी गोंय भोंवडी थारिल्ली. पूण आतां तो बुधवारा सकाळीं गोंयांत पावता. आयले उपरांत तो मुख्यमंत्री धरून काँग्रेसीच्या सगळ्या आमदार मंत्र्यांक मेळटलो. मुख्यमंत्र्याच्या नांवान सध्या बरोच बोवाळ चल्ला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण गोंयची राजकीय परिस्थिती आनी परिणामाचेर हायकमांडान ताका रिपोर्ट दिवपाक सांगला. बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात काँग्रेसीक फुडें फाटीं कसलोय निर्णय घेवचो पडलो जाल्यार ताचो राजकीय परिणाम कितें जावं येता हाचो अदमास सध्या काँग्रेस घेता. सध्या नेतृत्व बदलाचेर बरीच चर्चा चल्ल्या. पूण ज्याच्या नांवाची सध्या फुडलो मुख्यमंत्री म्हूण चर्चा चल्ल्या त्या प्रताप सिंह राणेन मात ह्यो गजाली न्हयकारल्यात. दिल्लींतल्यान आयिल्ल्या खबरां प्रमाण गोंयच्या बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणाचेर काँग्रेसीच्या हायकमांडान अहवाल मागला. घडये हाची चवकशी करपा खातीर काँग्रेस गोंयांत एक खासा पंगडय धाडपाक शकता अश्योय खबरो चलतात. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार बुधवारा कॅबिनेट मिटींग आसा. काँग्रेस फुडाऱ्यां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बुधवारा सांजे बसका आपयल्या. सध्या राज्यांत चलिल्लो बोवाळ मतींत घेवन ही बसका आपयल्या अशें समजता. फाटल्या 8 दिसांतली ही CLPची दुसरी बसका. काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे म्हणणे प्रमाण मुख्यमंत्री बदलाच्या विशयाचेर पक्षां भितरच 2 गट आसात. काँग्रेसीचे सरचिटणीस सुधाकर रेड्डी बुधवारा दनपारा गोंयांत पावतले. ताका लागून हे दोन्ही बसकांक खासा म्हत्व आयला. ब्युरो वांगडा आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. गोंयांत चलपी बेकायदेशीर मिना खणी बंद जावपाक जाय, मात कायदेशीर खणी चालू उरपाक जाय अशें मत नामनेच्या सामाजीक वावुरप्यांनी उक्तायलां.
गोयची अर्थव्यवस्था मिना खणींचेर निंबून आसा. तेच प्रमाण हजारांनी कुटुंबां ह्या व्यवसायाचेर जगतात. म्हणून बेकायदेशीर गजाली बंद करतना कायदेशीर खणी चलपाक जाय अशें मत तांणी मांडलां. बेकायदेशीर मिना खणीचेर सध्या गोंयभर बोवाळ चल्ला. न्यायमूर्ती शाह आयोगाचे चौकशेक लागून ह्या प्रकरणाक चड म्हत्व आयलां. कितल्याशाच सामाजीक वावुरप्यांनी हो मुद्दो लावन धरला. बेकायदेशीर मिना खणी नाकात, पूण कायदेशीर आसात त्यो चालू दी अशें तांचें मत आसा. हांव अजिबातूच म्हणना की ज्यो लिगली वॅलीड लिजीस आसा त्यो खणी बंद करपाच्यो अशें हांवें खंयच म्हणूंक ना. कारण आमकां जेन्ना आमी औद्योगीकरण म्हणटा, आमकां कारखाने जाय, आमकां सगळ्यो गजाली यंत्रां जाय, हें सगळें जेन्ना जाय आमकां, तेन्ना ह्यो ज्यो कायदेशीर ज्यो खाणी आसा, जेंच्या कडेन अधिकृत अशे परवाने आसा, ह्या सगळ्या खणींक चलोवंक दिले म्हणून आमचो तांकां विरोध ना. पूण ज्यो बेकायदेशीर खणी चलतात त्यो सरकारान ताबडतोब बंद करपाक जाय, ही आमची मागणी आसा. ह्या वेवसायाचेर कितलींशींच कुटुंबां पोसतात. तशेंच राजकीय दिश्टीनूय पुराय उद्देगा आड खर कारवाय करप सरकाराक परवडचें ना अशें सामाजीक वावुरपी रमेश गांवस म्हणटात. डिपेंडंटांची संख्या वाढत गेल्या. उदाहरणार्थ कॉन्ट्रॅक्टर, ट्रक ड्रायव्हर, ट्रक ओनर हेंची संख्या जी खेड्यापेडांत वाडलेली आसा, तेंचेर राज्य सरकाराक कारवाई करपाचें कसलेंच हिम्मत आसची ना. कारण त्याच्यामुळे राज्य सरकारचेर बुमरेंग जातलें. बेकायदेशीर मिना खणीचेर विरोधी पक्ष फुडारी फुडल्या अधिवेशनात लोकलेखा समितीचो अहवाल दितलो. ताच्या 2 सप्तकां उपरांत न्यायमूर्ती शहाचो अहवाल येतलो अशी अपेक्षा आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. पुलीस एक सारखे पिट्टात म्हणून परवरेच्या एकल्या तरणाट्याचेर आत्महत्या करपाची पाळी आयली. परवरे प्रभू रेसिडेन्सींतल्या अझरुद्दीन महम्मदान पुलीस सतायतात म्हणून जीव दिवपाचो यत्न केलो. 4 दीस जाले कांपाल क्लिनिकाच्या आयसीयूत ताचेर उपचार चलतात. ताची आवय म्हणटा परवरेचो पुलीस निरीक्षक देवेंद्र गाड ताच्या फाटल्यान लागला. बिल्डर म्हणटा ते फामिलीन फटींगपणांनी भाड्याचो फ्लॅट हातासला. नाव ही हॅज इम्प्रूव्ड, पूण ती सायकोलॉजिकल मातशें ताका इफेक्ट जालोच जाला हाका लागून, कित्याक तें कॉन्स्टंट हॅरसमेंट बाय पुलीस एज ही हॅज टोल्ड यू ऑल्सो. अझरुद्दीनाचो भाव नझरुद्दीनाक व्यंकटेश प्रभून मारलो म्हणून परवरे पुलिशेंत ताणें 2 वर्सां फाटीं कागाळ केल्ली. तो अल्पवयीन आशिल्ल्यान बाल हक्क कायद्या सकयल ती केस नोंद करपाक जाय आशिल्ली, मात पुलिशेन तशें केलें ना. उलट ती कागाळ फाटीं घेवची म्हूण परवरेचो पुलीस निरीक्षक देवेंद्र गाड परत नझरुद्दीनाच्या आवयक सांगतालो. ती आयकना म्हूण गाडान तांच्या 2 पुतांचेर चाप्टर केस घाली. न्यायदंडाधिकाऱ्या समकार केशीची सुनावणी चालू आसतनाच स्वताक साल्वार करपा खातीर गाडान ती केस फाटीं घेतली. त्या उपरांत अझरुद्दीनाच्या आवयन पुलीस कागाळ प्राधिकरणा कडेन अर्ज केलो. ताचेर थंय सुनावणी चलता. म्हाका फक्त न्याय जाय. म्हज्या भुरग्यांनी कितें केलें, तांचे चॅप्टर केस घातला. आयज म्हजो चेडो असो सुसायड करून पावलो, PI ताका हॅरेसमेंट करता. तुमची हात धुवपाक तुमी चॅप्टर केस घालता आनी तुमची स्कीन वाचोवपाक तुमी चॅप्टर केस क्लोजूय करता. म्हणजे न्याय सगळे गार्डाच्या हातीनूच दिला. प्रभू मोनी म्हणटा तशें कांयच ना. उलट ताच्या एका कॉन्ट्रॅक्टदाराच्या फ्लॅटांत ही फामील भाड्याक रावताली. तांकांच तांणी फटयला. तशेंच तिच्या ह्या 2 भुरग्यां आड थंयच्या लोकांच्योय कागाळी आसात. आता ती म्हजेर बेजार आसा, कित्याक हांव त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सपोर्ट करता म्हणून. सो ते कॉन्ट्रॅक्टर हॅज गॉन टू द कोर्ट आनी तो कोर्टांतल्यान कितें जस्टीस मागता. ताका ते भाडे बिडे कांय दिना. तुमी जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराचो स्टेटमेंट घेवंक शकता. आनी हांव असो केन्ना ल्हान भुरग्याचे हात बीत घालपी तसलो मनीस न्ही. हे विशीं चवकशी करपाक प्रुडंट त्या फ्लॅटाचो धनी हनुमंत सुबेदाराक मेळ्ळे. तो म्हणटा 11 म्हयन्याचो करार करून फरीदाक फ्लॅट भाड्याक दिल्लो, मात तांणी 7 म्हयन्याचें भाडें दिलें. उपरांत दिलेंच ना म्हूण तांकां करारा प्रमाण नोटीस धाडिल्ली. तेन्ना फरीदान कोर्टांत अपील केलें. हो फ्लॅट रिणाचेर आशिल्ल्यान फायनान्स कंपनीन तो ताब्यांत घेवपा खातीर बार्देश मामलेदारा कडच्यान ऑर्डर घेतली. मात हे फामिलीन कंपनीकय कोर्टांत व्हेल्या. अरे मेरा फ्लैट है, खाली करो. तुम मेरे को बच्चे लोग का शादी करता है, मैं मेरे को मांगता है बोल के. मैं इसको बोलेगा तो रिक्वेस्ट बहुत किया, तुम आना ही नहीं. तुम मेरे को लेटर भेजा ना, मैं तुम कोर्ट में जाओ. मेरे को ऐसा धमकी डाल. परवरेचो पुलीस निरीक्षक देवेंद्र गाडान मात हाचेर उलोवपाक न्हयकार दिलो. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.